आमचो डिरेक्टरेट ऑफ फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशनान आयज कांदोलीम बीच ह्या जाग्यार पार्किंगा कडेन जे गाडे आसा तांचेर आमी आयज स्पेशल चॅक केला. हे फाटल्या विकान आमी चॅक केल्ले आनी आमी तांकां नोटिसीस इश्यू केल्ले आनी तांकां सगळ्यांक सांगलेलें की तांणी पंचायतीचो परमिशन घेवन जे कितें आमचे हायजीन नॉर्म्स आसा ते कंप्लाय करून चालू करचे. म्हणजे आयज जेन्ना आमी व्हेरिफिकेशनाक आयिल्ले सो चडशे ते परते चालू आसलेले म्हणून आनी एक फावटी तांकां आमी नोटीस दिल्या आनी तांकां सगळ्यांक फायन घातिल्ली आसा अंडर सेक्शन 69 कंपाउंड केल्ले आसा फॉर नॉट कंप्लायंग टू आवर डिरेक्शन्स आनी परते तांकां सांगलें बंद दवर म्हणून. तशेंच आमी पंचायतीकूय आयज लेटर केल्ले आसा सगळी डिटेल्स दिवन आनी आमी पंचायतीक सांगलां की जाता जाल्यार तांकां कायद्यान बसता जाल्यार तांकां जाग्यार घालचें म्हणून परमिशन दिवन ना जाल्यार फुडलें कितें आसा तें तांचेर एक्शन घेवचें म्हणून. तशेंच हो झोन एक बरो डेवलप केल्लो आसा. हांगा टायल्स घातलेले आसा आनी बाकीची फेसिलिटी हांगा आसा, टॉयलेट आसा. सो हे आसल्या कारणान आमी प्रपोजल दिला पंचायतीक की हो जागो एक क्लीन स्ट्रीट फूड हब म्हणून डिक्लेअर करचो म्हणून हांगा सगळ्यांक रेग्युलरायज करून. सो हे आमी आतां तांच्या मुखार आमी मांडटले आनी हे तर जालें जाल्यार इट वील बी अ गूड थिंग फॉर आवर ट्युरिजम ऑल्सो इन गोवा. कितकी फायन म्हणल्या तांकां? सगळ्यांक 5,000 आमी फायन घातल्या अंडर सेक्शन 69. टोटल कितके शॉपां बंद केल्या? कितली आसा? 9 शॉपां आसा हांगा टोटल.